मेळाचो बाबूक प्रस्न। भाजपाचे सरकारात गांजो व्यवहार खंय मेरेन पावला हे हाचे वयल्यान कळटा म्हूण आपाचे फुडारी उलयले। एकवीस वर्सां परस कमी पिराय आशिल्ले भुरगे आशिल्ल्या विधवा बायलेक आता 4,000 रुपया पेन्शन मेळटली। गृह आदाराचे 1,500 आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षेचे 2,500 असे मिळून 4,000 रुपया मेळटले। हे 4,000 रुपया समाज कल्याण खात्या वतीन बायलांच्या बँक खात्यात जमा जातले। गोंयांत विधवा प्रथे आड कायदो जातलो काय हो प्रस्न पडपाचे कारण म्हळ्यार हो कायदो हाडपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान दाखयल्ली अनुत्सुकता। विधवा आड भेदभाव जावचो ना असो दावो मात मुख्यमंत्री करता। 31 मार्च 2023 ह्या वर्सा आमदार युरी आलेमाव हांणी गोंय विधानसभेत विधवा प्रथे आड कायदो करपा विशीं खाजगी थाराव हाडिल्लो। तेन्ना फुडल्या अधिवेशनात ह्या विधवा प्रथे आड कायद्यात दुरुस्ती करून बायलांचे सन्माना खातीर कायदो हाडटा म्हणून सरकारान उतर दिले। सद्याक ह्या कायद्याचो मसुदो मंत्र्याच्या दालनात धुल्ल खायत पडला। ह्या अधिवेशनात हो कायदो संमत करतले काय म्हणून विचारल्यार मुख्यमंत्र्याची ठोस जाप ना। समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, शिक्षण खाते धरून सगळ्या खात्यांचो स्कॉलरशिप आता विद्यार्थ्यांक एकाच पोर्टलाचेर मेळटल्यो। हे खातीर सरकारान सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च केलो। हे सगळ्या स्कॉलरशिपांचो लाव 15 दिसां भितर नाजाल्यार एका म्हयन्या भितर मेळटलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। पिर्णा MDR रस्त्याक लागून रुंदीकरण केलें जाल्यार लोकांक त्रास जातले। थळावो सरपंच आनी आमदार मेळून पिर्णा गांव सोंपोवपाचो यत्न करता असो आरोप आजीचो मुखेली मनोज परबान केला। आमदार विजय सरदेसाय TCP मंत्री आसतना वाट लायल्या असो आरोप आजीचो मुखेली मनोज परबान केला। मनोजान प्रादेशीक आराखड्या विशीं शिकपाक जाय अशी जाप विजयान मनोजाक दिल्या। गोंयभर अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो धाडी सुरूच आसा। बुधवाराक राजधानी पणजेच्या बस स्टँडाचेर केल्ल्या कारवायेत 7 आस्थापनां बंद करपाचो आदेश दिलो। ह्या कारवायेत वट्ट 26 दुकानां तशेंच गाडयांची तपासणी FDAन जाली।
3 विक्रेत्यांक 10,000 रुपयांचो दंड जाल्यार 2 विक्रेत्यांक 5 आनी 2,000 रुपयांचो दंड दिलो। मजगतीं नितळसाण नाशिल्ल्या 4 गाडेकारांक 5,000 रुपयांचो दंड दिल्लो आसा। गोयच्या शाळांच्या अभ्यासक्रमात रोमी कोंकणीचो आस्पाव करचो तशेंच अल्पसंख्यांक आयोग स्थापन करचे हे विशीं ग्लोबल रोमी लिपी अभियानान थाराव तयार केला। हे थाराव सरकार पक्ष तशेंच आमदारां कडेन दिला। ही दोन्ही बिलां येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मांडून पास करची अशी मागणी ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचो अध्यक्ष केनेडी आल्फोन्सो हांणी केला। ग्लोबल रोमी लिपी अभियानान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। भारतीय जनता पार्टी पेडण्या भितर भारतीय गांजा पार्टी जाल्या अशी टिका आमदार विजय सरदेसायान केली। स्मार्ट सिटीची दुर्दशा पळोवन पणजेकारांनी गोंयकारांक स्मार्ट केल्याचें विजयाचें म्हणणें। पणजे श्री महालक्ष्मी देवीचो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत तो उलयतालो। विद्यमान आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकारान एकामेकांचेर गांजा वयल्यान केल्ल्या आरोप प्रत्यारोपा वयल्यान विजयान ही टिका केली। स्मार्ट सिटीची दुर्दशा पळोवन आनीक स्मार्ट सिटी नाका म्हणून पणजेकारांनी गोंयकारांक स्मार्ट केल्ल्याचें विजयान सांगलें। स्वच्छ भारत नितळ गोंय अभियानाचे 12 बिरेस्तार जाल्यात। मडगांव एसटीपीडीए किरकोळ नुस्तें मार्केट वाठारांत कोयराच्यो राशी साचिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या। ह्या प्रकाराक लागून फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान मडगांव पालिकेचेर आनी एसटीपीडीएचेर खर टिका केली। गोंयांत उटंगाराच्या पावसान खवदळ घाला। रस्त्या कुशीक आशिल्ली गटारांनी उदक तुंबून मडगांव गांधी मार्केट आनी लागसारच्या वाठारांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या। मडगांव नगरपालिकेन पावसा पयलींची कामां वेळार करूंक नाशिल्ल्यान उदक गांधी मार्केटात शिरलें असो आरोप आदले नगरसेवक राजेंद्र आसगांवकर हांणी केला। जाल्यार थळावो आमदार दिगंबर कामत हांणी ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें ताचें म्हणणें। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही
आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. म्हापशा नगरपालिकेत जाल्ल्या सामान्य बसकेत नव्या व्यापारी इमारतीच्या बांदकामाच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिली. या प्रकल्पा खातीर 47.58 लाख रुपया खर्च येतलो. नगरपालिकेक महसूल मेळोवपाक ह्या व्यापारी इमारतीचो फायदो जातलो अशें नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी सांगलें. म्हापसा बस स्थानकाच्या विकास बेगीनूच आधुनीक पद्दतीन जातलो. पोरण्या बस स्टँडाच्या पुनर्विकासा संदर्भात लेगीत ह्या बसकेत चर्चा जाली. धारबांदोडेच्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत IIT प्रकल्प हाडपाक थळाव्यांचो विरोध आसा. थळाव्यांनी 400 जाणांच्यो सयो घेवन IIT प्रकल्पाक विरोध करपी निवेदन राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री तशेंच हेर सरकारी अधिकाऱ्यांक धाडलां. सरकारान लोकांचेर अन्याय करचो न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पावसात पर्यटनाचो आनंद सोयीस्कर जावचो म्हणून पाली शिवलिंग घसघशाचेर बऱ्यो सुविधा उपलब्ध जावच्यो म्हणून उदरगतीची कामां सुरू आसात. ही कामां रोखडीच पुराय जातली आनी येवपी 15 दिसांत पाली शिवलिंग घसघशाचेर साधन सुविधांचे उक्तावण जातले म्हणून रान महामंडळाची अध्यक्ष आनी पर्येची आमदार दोतोर देविया राणेन सांगले. नॅशनल गोवा मॉन्सून हॉटेल ट्रेकिंग मोहिमेची सुरवात केल्या उपरांत आमदार उलयली. पावसाच्या हंगामात दिवचलच्या वेगवेगळ्या पर्यटन स्थळांचेर खंयची वायट घडणूक घडची न्हय ताका लागून दिवचल पुलिसांनी कडक बंदोबस्त वाडयल्लो आसा. सगळ्या पर्यटन स्थळांचेर भेट दिवपाची मोहीम लेगीत सुरू केल्या अशी माहिती पुलीस उपनिरीक्षक आपा शिंदे हांणी दिली.
गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो नवो डीन म्हणून नेफ्रोलॉजी फाट्याचो प्रोफेसर डॉक्टर जयप्रकाश तिवारी हांची निवड जाल्या. 30 जूनाक आदलो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकर निवृत्त जाले उपरांत दोतोर तिवारी हांणी डीन पदाचो ताबो घेतलो. दिसान दीस घडपी अपघातांचे प्रमाण उणें जावपाचें नांवच घेना. केरळच्या पल्लक्कड शारांत जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातांत एका 6 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक मरण आयलें. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण हो भुरगो आपली शाळा सुटल्या उपरांत आपल्या आवय सयत घरा येतालो. पूण अचकीत आपल्या आवयचो ताणें हात सोडलो तेन्ना एका वेगान येवपी स्कूल बसीन ताका धक्को दिलो. जखमी अवस्थेत ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केलो खरो, पूण उपचारा वेळारूच ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. पाकिस्तान अहमदापुरात एका कॉलेज व्हॅनीत जाल्ल्या सिलिंडर गळटेक लागून दोगांक दुर्दैवी मरण आयलें जाल्यार कांय जाणांक दुखापत जाली. दुखापत जाल्ल्यांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण ही कॉलेज व्हॅन विद्यार्थ्यांक कॉलेजींतल्यान घरा सोडटाली तेन्ना ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. बालापूरच्या एका कार चालकाक कंचनबागात टास्क फोर्स आणि थळाव्या पोलिसांनी गांजो तस्करी प्रकरणात अटक केल्या. ताका अटक करून ताचे कडल्यान 7.5 किलाचो 1.9 लाख गांजो जप्त केला. पुलीस सध्या ही गुळे वखदां सप्लाय करपी दुबाविताचो सोद घेतात. हालीसराक खुबशे तरणाटे गुळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात. देखून ह्यो धाडी घालप सुरूच आसा. उजो लागपाच्या घडणुकांनी दिसान दीस वाड जायत आसा. जम्मू काश्मीराच्या कंगन हांगा आशिल्ल्या मार्केट वाठारांत कांय दुकानांक उजो लागपाची घडणूक घडली. पयलीं एका दुकानाक उजो लागताच उपरांत हेर दुकानांक उजो लागत गेलो. सुदैवान जिवीत आनी टळ्ळी, पूण उजो नेमको कसो लागलो तें मात स्पश्ट जावना.
बुधवारा सांजेर पटनाच्या एका 7 मजली इमारतीक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागताच उजो पालवी दळाचे जवान घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो. उजो पालवी दळाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण उजो खंय पयलींच 4थ्या मजल्यार लागलो. ते उपरांतच उजो हेर कडेन पसरलो. कांय जाण भितर आडखळूनय पडल्यात. उजो कसो लागलो ते अजून स्पश्ट जावना. नुस्तें मार्केटाक लागून आशिल्ल्या दिवचलच्या 3ऱ्या टप्प्यातल्या बाजार संकुलात साबार समस्या आसात. फाटल्या 3 ते 4 वर्सांच्यान तर ह्या प्रकल्पाक पावसाचे गळटेचें गिराण लागलां. उटंगराचो पावस पडटकीच प्रकल्पाच्या पाख्या वयल्या पत्र्यांतल्यान उदक गळपाक लागता. ताका लागून सामान भिजून वेपाऱ्यांचे बरेच लुकसाण जाता. आता ह्या पाख्या वयल्यान पत्र उबून गेल्ल्यान आनीकूय मोठी समस्या निर्माण जाल्ली आसा. पावसाचे सगळे उदक थेट भितर गळपाक लागला. देखून पाख्याची दुरुस्ती करची आनी हेर सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाची मागणी वेपाऱ्यांनी केल्या. सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून हिमाचल प्रदेशात आशिल्ली 20 नदी भरून व्हांवपाक लागल्या. मजगती हवामान खात्यान हिमाचल प्रदेशात रेड अलर्ट जारी केला. कोणेच कारणां शिवाय भायर सरचे न्हय आनी आपल्या जिवाची जतनाय घेवची अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. फाटले 2 दीस उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान मध्य प्रदेशाच्या भोपाल आनी हेर जिल्ल्यांनी खूब प्रमाणात उदक सांचून रावला. हे उदक लोकांच्या घरांनी लेगीत पावला. रस्त्याचेर उदक तुंबिल्ल्यान येरादारी करप्यांक त्रास सोंसचो पडला. मजगती फुडले कांय दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. नेसाय आनी साजुजेदी आरियल वाठारांतलीं उदका स्त्रोतां आतां प्रदुशीत जावपाक लागल्यात. शेतांतलें बुरशें उदक आनी स्क्रॅप यार्डांतल्या रसायनाचें उदक न्हंयेत सोडिल्ल्यान हांगच्या न्हंयेचो रंगूय बदलला अशी खंत समाज वावुरपी फ्रेडी ट्रावासोन उक्तायल्या. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्लो अधिकारी तशेंच थळाव्या आमदारान हाची दखल घेवन बेगोबेग पावलां उबारची अशी मागणी ट्रावासोन केली. काणकोण तालुक्यातल्या खोतीगांव वाठारांतलो कुस्कें धबधबो लोकां खातीर आकर्षणाचें केंद्र जावन रावला.
या धबधब्याचेर गोंयकार तशेंच पर्यटकय मोठ्या संख्येन येतात। काणकोण खोतीगांव पंचायत वाठारांतलो कुस्के धबधबो लोकां खातीर आकर्षण थारला। या धबधब्या कुशीक आशिल्ल्या कुस्के गांवावयल्यान या धबधब्याक कुस्के अशें नांव पडलां। या धबधब्यार वतलो जाल्यार पाचवेचार खोतीगांव वन्यजीव अभयारण्यांतल्यान 700 मीटर चलत वचचें पडटा। धबधब्याच्या आवारांत कोयर जावचो न्हय हाचे खातीर रान खात्यान जतनाय घेतल्या। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज। मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह। दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह। गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात। संबंध राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार। तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर। गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज।